Shikara bara 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 Thank bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Shikara bara bara. Shikara bara 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 bara. Shikara 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 bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Bara 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 bara. Shikara shikara shikara. Bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Bara kata beri kata bara kata bara 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 kata beri. Masih kata Shikari shikara. Masih kata 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 Shikari kata shikara kata kata kata. Shikari Mara Baraba Kalari Kari Maha Shikari Praise the Lord, Veena. Praise the Lord, sister. हाँ स्टार्ट कर Start कर दीजिए. वही स्टार्टिंग प्रेयर करना स्टार्ट कर ओके Okay, okay, sister. Thank you, Papa. Thank you, Jesus. आम्ही सगळे डोळ्यात आणूया. थँक्यू पप्पा ही वेळ घडी आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू ह्या रातीच्या वेळार आमकां तुजी उतरां नियाळ करूंक तुवें हांगा सांगाता एकवटायलाय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या थँक्यू जिजस तुजो मोग आमी अनुभव करूं तुवें केल्लो तो त्याग तुवें केल्ली ती बली कुर्साचें मरण आनी तें पुनर्जीवन पावन तें ध्यान करता आसतना ताचे की चड आमी ह्या संवसाराच्या वाटेर वचून त्या मार्गार आडवाटेर वचून आमी शिरकून पडल्या वाजता त्या वाटेत हांवन आमकां तुवें पाटी हाडल्या खातीर आनी तुज्या मोगान आमकां हर एकल्याक तुवें बरयल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू तुवें आमकां विंचून काडलाय एक निर्दिश्ट उद्देशा खातीर विशेश जावन आवयच्या गर्भान रुपीत करचे पयलींच ते उद्देशा खातीर एक योजना खातीर तुवें आमकां विंचून काडलाय आनी ह्या वेळ घडये तुवें आमकां सांगाता हाडलाय सोम्या पवित्र आत्म्या हांवें कितें उलयचें म्हूण तूं आशेताय तें म्हज्या जिबे मुखांत्र आनी म्हज्या मोत उपयोग करून तूं कितें आलोचन करूंक आशेताय तें तुवें आलोचन करच्या खातीर म्हाकाच हांव तुका समर्पण दिता तूं कितें सांगूंक आशेताय ह्या वेळार तें म्हजी जीब उपयोग कर तुवें सांगच्या खातीर आनी ती उतरां आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत एक व्हडली बदलावण हाडन तुज्या मोगान आमकां हर एकल्याक अभिशेक केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता जेजू हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन 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 प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजस विशेष जावन आमी ह्या घडी एक इम्पॉर्टंट विशया विशयी शिकोवंक येता जेजून ह्या संवसारात येवन आमचे खातीर कली पुऱ्या कार्य करीचे आसली की ते पुरा कर्ण मूक दिला तरी आमी आनीकी जेजू क्रिस्त आशोवन चिंतलें तें यथेश्ट जिवीत समृद्धी भरीत जिवीत आनीकी आमकां कित्याक अनुभव करूंक साध्य जातात ना अनेक रितीन सांगचें जाल्यार जेजू ह्या संवसाराक येवन आमची कली पुरा पातकां आसली ते सकड परिहार कर्ण जाल्यान आदावान पाता केल्या उपरांत कसली पुरा आमचे वयर कली पुरा शिरापाची कामां आमचे वयर आसली आनी सकड शिरापातावन आमकां सुटका ऑलरेडी जेजून दिला
एक पिडा जावंक पुरो, दुबळेकाय जावंक पुरो, उणेपण हे सर जेजून नास केलें. जाल्यार इतलें पुरा जेजून करून मूख दिल्यार आमच्या मध्ये मस्त लोक आसा जेजूवेर विश्वास दवरलेली समेत आनीकी त्यात उणेपणांत जिवन आसात. फॉर एक्झाम्पल आता आमच्या अकाउंटांत एक दाराबस्त पयशे असल्यार आनी बिलियन गटले पयशे आसात म्हण चिंतया. आता हांव काल करता म्हळ्यार वचून अनेकल्या कडेन वचून हांव विचारता म्हाका एक 5,000 रुपीज दी म्हणून, 5,000 दी म्हणून. कित्या खातीर हांव म्हज्या भाडे बांदच्या खातीर म्हाका 5,000 दी म्हणून हांव अनेकल्या सरशीन वचून विचारता. ताका काल म्हणटात, बुद्वण काय म्हणटात की मूर्खतन म्हणटात. हॅलो, प्रेज गॉड. द लॉर्ड. मूर्ख मूर्ख म्हणतात. स्टुपिडिटी म्हणटात वय गी. जेजून आमकां काल पुरा दिवंक आसलें ते पुरा दिवन जाल्या उपरांत जावंक पुरो ती भलायकी जावंक पुरो, समाधान जावंक पुरो, समृद्धी जावंक पुरो, पयशे जावंक पुरो आनी एक बरें काम जावंक पुरो, बरें जिवीत, बरें लायफ पार्टनर ते सगळी आमकां दिला. इतलें पुरा दिवन जाल्या उपरांत आमी आनी कितें स्विकार करनासतना कित्याक आनी कितें सेकेंड्या मट्टारच जीवन आसा. कित्याक आमी आनी कितें त्याच समस्यार बुडोन आसता आनी तेंत आलोचन करनासता म्हाका कित्याक असली समस्या येयली, म्हाका कित्याक अशें जातेत आसा, म्हजें जीवन कित्याक अशें जाला म्हणून. हर एक संदर्भार आमचे आलोचन कितें गे म्हळ्यार आमचे मायंडसेट कालें गे म्हळ्यार हांव आतां काम करनासा आनी म्हजी बायल भुरगीं काम करनासात, सगळां काम करनासा आमच्या कुटुंबांत. जाल्यार इतलें पुरो आमी सारकोच करनासा पयशे जोडच्या खातीर, बट स्टील आमचे जिवीत कित्याक अशेंत आसा तेदळ आमचे सडन काल आलोचन येता. काल आलोचन करता आमी अशें पुरा आमी काल म्हणटात इतलें पुरा आमी काम केल्यार काल पुरा सारकोच केल्यार आमी आनी कित्या वयल्या मट्टाक येवंक जायना म्हण जाल्यार आमी काल आलोचन येता आमच्या मतीक. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज गॉड. काल चिंताव आमी काल आलोचन करता म्हळ्यार आता आमची आलोचन कशी आसा म्हळ्यार आमी संवसारी जिविताच्या विशयान उलोवचें जाल्यार आमी अशें सांगता कोणेंगी कालेंगी केलां आसता, माट मंत्र केला आसता, देखून आमचे कालेंगी एक ओल्ड पाता कसा जावंक पुरो देखून जेजू देव आमचे मागणे आयकत येतना तळें पुरा आलोचन आमकां येतात वयगी. करेक्ट न्ही. आमी लोकांच्या आलोचना प्रकार वेचेन जाल्यार तशेंच चिंताप येता वयगी. देव कित्याक म्हज्या मागणे आयकत येतना अशें सुमार आलोचना येतात. करेक्ट गी. आनी एक विशय कालेंगी म्हळ्यार देवान आमचे खातीर सर्गा राजांत आमकां दोळ्यांक दिसनासलेल्या त्या राजांत आमकां कितें गरज आसा तें पुरो ऑलरेडी एक ट्रेजर बरी. एक ट्रेजर म्हळ्यार काले म्हणटात निधी म्हणटात कन्नडांत. तशें तें पुरो कलेक्ट करून ऑलरेडी शेखरण करून दवरलां. हे सगळी जेजू क्रिस्ताच्या मुखांत्र आमकां सर्वांकी काण घेवंक आमच्या दोळ्यांक त्या दिसनातल्या आमच्या आत्म्या भितर तें आमी दवरून काण गेलां. हें आतां भितर आसलेलें इतलें पुरो आमचे भितर जेजून ऑलरेडी करून दवरलां ते ड्रॉ करून कित्याक आमकां एन्जॉय करूंक जातेत ना, काला खातीर जातेत ना. कित्याक गे म्हळ्यार आनीक आमी तेंत आलोचन करनासा देव आमचे मागणे आयकत येतना आनी एंत एक व्हडलो आडखळ जावंक पावला आमकां आमच्या जिवितांत. अनेक आलोचन कालेंगी म्हळ्यार फस्ट आमकां उडास येवचें सैतानाचें. सैतानच हें पुरा हें करनासा, आडखळ करनासा आनी तो आडपाय दिवनासा कोणना. हें कालें पुरा देवान ट्रेजर जेजून ट्रेजर पुरा शेखरण करून दवरलां पळय तें पुरा ड्रॉ करनातल्या बरी ओत्तू सैतान कांय आडखळ जावन आसा कोणना म्हणून तेंत आलोचन येता आमकां पळय फर्स्ट ऑफ ऑल. करेक्ट गी. करेक्ट न्ही. बाकी एक विशय कालेंगी म्हळ्यार हें पुरा आमी आतां शेखरण जावन आसलेलें कित्याक आमकां ड्रॉ करूंक जातेत ना म्हळ्यार ताका कारण आतां आमी काल चिंताव पळय संवसारी रितीन आतां काल चिंतून आसा पळय मे बी सैतान जावंक पुरो या कोणेंगी आमकां कालेंगी केलां या आमकां कालेंगी त्या दीस कोणेंगी खावंक दिलें देखून आतां अशें जालां तशें पुरो आलोचन पुरो करता आमी. बट ताका मेन कारण सैतानय न्ही देवय न्ही आनी खंयची आमी माट मंत्र आमी काल पुरो सांगता पळय तेय न्ही.
हाका कारण एकच जावन आसा आमी हर एकली. ओके, देवाचे उतार आमकां सांगता सिस्टर ते होसाया चॅप्टर 4 ओके 4. चॅप्टर 4:6. वाचा सिस्टर कोणी म्हणे. वाचीचे घे, वाचून घे. वाच. वाचा सिस्टर. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय देखून तुका म्हज्या याजकपणांतलो काडून हांव तुजो तिरस्कार करतलो. तुज्या देवाची शिकवण तुवें विसरलाय देखून हांव तुज्या भुरग्यांक विसरतलो. ओके, पुरो सिस्टर. सो हांगा काल म्हणटा गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता. गिन्यान म्हळ्यार कालें अनेक वर्ड कालें. गिन्यान म्हळ्यार जाणवाय जाणवाय पळय गी. ओके, हांगा सांगतात गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाला म्हणून. फॉर एक्झाम्पल आतां हांव म्हजेंत एक्झाम्पल काडयता. पयलें म्हाका देवाचे उतराची जाणवाय नासली आनी आमकां कोणी शिकोवना हे उतार उपयोग करीचे आनी ह्या उतरांत हांव आमकां कालें पुरा बेनिफिट्स मेळटात म्हणून आमकां कोणी शिकोवना ल्हानतावन येदोळमेशेर. ते दळ आमकां काल म्हणटात एक परिस्थिती आसतना एक सिच्युएशन आसतना आमकां कशें फेस करचें म्हणून गोत्त आसना. ते देवाचे उतार उपयोग करून कशें त्या सिच्युएशनांतल्यान भायर येवचें तें पूण आमकां गोत्त आसना. बट केदळा म्हाका ह्या उतराची रूच म्हाका आनी त्या सिस्टरच्या मुखांत हें उतार मेळ्ळें. हें उतार मेळ्ळ्या उपरांत हांवें म्हजें जिवीत कंपेर करूंक स्टार्ट केलें. पयलें म्हजें जिवीत कशें आहलें, आतां म्हजें जिवीत कशें आसा. कित्याक म्हळ्यार पयलें एक पेशन्स म्हणलें आसनातलें. आतां म्हजेच हांव विशय सांगचें जाल्यार एक इन्नर पीस मेळटा त्या उतरां ओट्टुकू आमी काले म्हणटात सदां नियाळ करतना ते उतार आयकतना आनी तो नोट्स करतना ते एक कालेंगी एक समाधान. आमचे सिच्युएशन्स चेंज जायना जावंक पुरो बट आमकां ते भितर एक समाधानशें मेळटा. बट तेंत ते उतराची जाणवाय म्हाका नासली त्या वेळार म्हाका कळ्ळें पुरो नेगेटीव आलोचन्स पुरो येतले, कळ्ळें पुरो थॉट्स येतले, डिप्रेस्ड जावन आसचें, कळ्ळें पुरो आलोचन सैतानान घालता. बट ही केदळा म्हाका ही जाणवाय मेळ्ळी ताच्या उपरांत आतां इन बिटवीन म्हजे तावनी थोडे चुक्यो जालात. हांवें इन बिटवीन ते सोन सोडले गद्दपटी. म्हाका वर्ड गोत्त म्हाका जाणवाय मेळ्ळी ताच्या उपरांत इन बिटवीन हांवें सोन सोडलें. केदळाय हांवें चेंजीस पळयले म्हज्या जिवितांत. कळ्ळें पुरा मार पडटात, कळ्ळें पुरो सिच्युएशन्स आयले तेदळा म्हाका फेस करूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार हांवें ते कंप्लीट सोन सोडले. नोट्स करचे स्टॉप केले आनी म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जावना. देवाच्या उतराक सड्ड टायम दिवना हांवें. त्या वेळार हांवें मस्त कंपेर केलें म्हजें आदलें जिवीत आनी आतांचें जिवीत हांवें कंपेर केल्यार आतां सिच्युएशन्स कशेंय आसूंक पुरो बट त्या हांव सिच्युएशनाक पळोवंक वचना. हांव फोकस करतां खाली उतरां. तें उतार म्हाका त्या सिच्युएशनांतल्यान कशें भायर येवचें आनी ते एक काल म्हणटात ते समाधान, ते एक पीस ते ऑटोमॅटिकली आमचे भितर येता. देखून हांगा तेंच सांगतात म्हजो लोक कित्या खातीर नाश जावन आसात, कित्याक आनीकी त्यात भियांत उणेपणांत त्यात दुबळेकायांत जिवन आसात. हांगा दुसरें खंयचेंय कारण दितेत नात. काल एकच कारण जावन आसा म्हज्या उतरांची जाणवाय नासलेल्या वरवीं, म्हज्या उतरांची वळख नासलेले वरवीं हें पुरा एक रिजन जावन आसा. ओके, देखून आमी पळयता एस्पेशली ऑलमोस्ट आतां करिज्म जालो मुक्तालो करिज्माच्या दिसांनी चडावत. ओके, आमचेच आमी क्रिस्तांव लोकांच्या विशयांत उलोवचें हांगा जाल्यार हांवें सांगचें थोडे लोकांक जेजू विशयांत गोत्त आसल्यारी देवाचे उतराचे नियाळ करनासल्यारी थोडो लोक आसा तांणी कशें करतात म्हळ्यार एक 40 days कंटिन्युअसली तांणी काल म्हणटात मासली खावचें मांस खावचें तें परत सोडून सोडतात. थोडे तरणाटे आसतात. ओके, तांणी पिवोवचें सोडचें मागीर काल म्हणटात शेव करनासतना रावचें, बियर्ड परत शेव करनासतना रावचें. कंप्लिटली 40 days तांणी कशें सॅक्रिफायस करतात म्हळ्यार आपणून समेत पळयनात. बट आफ्टर 40 days इमिडिएट आफ्टर 40 days जाल्या उपरांत काल जाता
काले करतात ते कंटिन्यू करतात की ना परत्यानं स्टार्ट करतात काले करतात कंटिन्यू करीना कंटिन्यू स्टार्ट करिनात परत्यानं स्टार्ट करतात तशेंत वय गी आणि पहिल्यांचे की सिच्युएशन वर्स्ट जावन असता चड पिवनचें चड खावचें गम्मत मारची हें पुरो कर नासतात प्रेज गॉड थँक्यू जीजस आतां गरज म्हणटाना आमी काल खातां काल पियेतां या काल सॅक्रिफायस करतां या आमी खंयचें कार्य बरें कार्य करतां म्हणलें हें अवलंबीत जावन आसचें जिवीत न्ही एक्चुली बगार वो स्पेशली एकारिस्माचो वेळ जावन आसा जेजून आमचे खातीर ह्या संवसाराक येवन आमकां त्या यमकोणाच्या त्या शिक्षेतावन आनी अंतकराच्या त्या सत्यतावन सुटका दिवचे खातीर कालें पुरा केलां आनी म्हाका खंयच्या स्थानांतावन आनी खंयच्या लेवलाक व्हरूंक कालें पुरा सॅक्रिफायसीस केल्यात आनी म्हजे खातीर म्हज्या फॅमिली खातीर आनी आमच्या सगळ्या मनशाकुळा खातीर कितें पुरा जेजून केलां तें ध्यान करचें जावन आसा तें नियाळ करचें जावन आसा एकारिस्माचे दीस प्रेज गॉड काले म्हणे ऍड करूंक आसा गी ब्रदर या सिस्टर ना Correct. सिस्टर कंटिन्यू करा ओके कंटिन्यू करीजे गी वय कंटिन्यू ओके सो हातूंत हांव न्हू एस्पेशली हाच्या मुखांतर आमकां एक देवाच्या राजांत देवान कितें आमचे तोंड कितें जावंक आसा देवाच्या राजांत हें सकट आमी नियाळ करचें जावन आसा हे 40 डेजाचे दीस काल आसात पळय करिस्माचे दीस त्या टायमार हें पुरा नियाळ करचें जावन आसा बट हें पुरा नियाळ करचे बदलाक आमी काले करता एंत करता पिवोवचें सोडचें आनी काले म्हणटात मांस मसली काय नासतना रावचें हें पुरा नाका जाल्लीं काले गरज नातलीं कामां जावन आसात ओके आतां नेक्स्ट आमच्या जिवितांत आतां हर एक एरियांत आमचे मेन फोकस कालेंगे म्हळ्यार हर एक पटी आमी सुकोवन काडून घेता तें कालेंगे म्हळ्यार तें आमचें एक सेटिंग आसता आमच्या लायफाचें हर एक एरियांत तें सेटिंगांत आमी सुकोवन काडून गेलां आतां हें सेटिंग कशें आतां मिसमॅच जालां पळय तें केदाळ आमी तें करेक्ट करून काडून घेता कशें करेक्ट करून काडून घेवचें देवाच्या उतरा प्रकार तें हांवें सेट करून काडून घेता जाल्यार आमचें सगळें जिवीत तें समृद्धीचें जिवीत जावन जिवंक साध्य जाता कालय आमच्या जिवितांत उणेपण आसूंक पुरो या काले पिडा आसूंक पुरो ना समाधान आसूंक पुरो हे सगळी उणेपण नासतना या तेच रितीचें जिवीत आमकां जियेजे तर आमी एक इम्पॉर्टंट करचें एक काम आसा कितें न्ही म्हळ्यार जेजून आमचे खातीर कालें पुरा कर्ण मूक दिला तें आमचे कर्ण काडून घेवन ते सगळी आमी हर एक दीस आमच्या जिवितांत एन्जॉय करचें जाल्यार मुख्य जावन आमी फर्स्ट ऑफ ऑल काल सिच्युएशन्स येतात पळय त्या सिच्युएशन्स चेंज करूंक आनी ते हें म्हजें लायफ कित्याक कशें जालें ह्या सिच्युएशनांत हांव न्हू म्हजें लायफ अशें जालें हें कारण तें कारण सैतान कारण म्हणून सांगचें पयलें रावयचें आनी आमचें गमन कंप्लीट त्या सिच्युएशनांत आसता कंप्लीट ते आमी स्टॉप करीचे त्या सिच्युएशनाक आमी गमान दिवचें सोन सोडीचें आमी हर एक दीस हर एक विशयांत आमी करेक्शन्स करून काडून घेवंक आसतात एस्पेशली हांव इंजिनियरींग कॉलेजीन टीच करना आसा हांव थोडे पटी काल म्हणटात आमकां मेंटरिंगाक म्हणून थोड्या भुरग्यांक दितात ओके एक 15 भुरग्यांक तातूंत एक 50% भुरगीं आमची कॅथलिक्स आसतात बट हांव क्लास वायज आतां 9 वर्सां हांव पळयतां म्हजें एक पर्सनल एक्सपिरियन्स कालेंगे म्हळ्यार सडावत हांवें कंपेर केल्यार आमचे क्रिस्तांव भुरगे मस्त पाड सिच्युएशनार आसात एट प्रेझेंट सिच्युएशनांत कित्याक म्हळ्यार तांकां करेक्ट गायडन्स ना कित्याक म्हळ्यार हर एक सेमिस्टरांक तांकां कावन्सिलरा कडेन धाडटात हर एक काले म्हणटात ताणें म्हळ्यार एक कल सिच्युएशन म्हळ्यार आमी तेंत या इनवांच्या या मुस्लिम भुरग्यांक कोणाक मिळयाचे आमी काले गायड केल्यार ह्या विशयांत ती ते काडून घेतात बट ह्या आमच्या स्पेशली क्रिस्तांव भुरग्यांक आमी करेक्शन करचें जाल्यार मस्त टायम काडून येता कित्याक म्हळ्यार तांकां एक्सेप्ट करूंक ते रेडी नात मे बी एंगर इश्यूज जावंक पुरो मागीर ते पेशन्स नासतना आनी बॅक आन्सर्स करचे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ते ल्हानतावन तांकां कशें तें आयलां म्हळ्यार करेक्शन्स करूनात त्या दळात करेक्शन्स केल्ले तर देवाच्या उतरा प्रकार करेक्शन्स केले तर मे बी तांकां जाणवाय ना जावंक पुरो बट आतां
थोडे कडेन तांकां जाणवाय मेळटा मे बी ते नेगेटिव्ह जावंक पुरो पॉझिटिव्ह जावंक पुरो आता आमी थोडे पटी काल करतात म्हळ्यार तांचे क्लास एडवायजर्स कोण असतात तांणी तांकां कावन्सिलरा कडच्यान धाडटात कावन्सिलर कडच्यान धाडल्या उपरांत तांणी एक तांकां ऑब्झर्वेशनान दवरल्यार उपरांत सिच्युएशन कालेंगे म्हळ्यार तांच्या फॅमिलींत थोडेशे प्रॉब्लेम्स असतात आवय बापायच्या मध्ये जावंक पुरो तांणी करेक्ट उलोवण येना कम्युनिकेशन ना मागीर आनी भुरगीं कालय केल्यार करेक्शन करनासतना रावचें आनी ताणें पाड काम केल्यार तेय करेक्शन करनासतना रावचें हे पुरो रिजन्स एस्पेशली देवाचे उतराची वळखूच ना भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार आतां कंप्लीट काल म्हणटात तांचें कॉन्सन्ट्रेशन खंय आसा गे म्हळ्यार संवसाराच्या ह्या काल्यापर आसा पळय तातूंत आसा फोकस मेनली आतां तशें आतां कावन्सिलर कडच्यान धाडल्या उपरांत तांकां ऑब्झर्वेशनान दवरतात ऑब्झर्वेशन म्हळ्यार एक इल्लो टायम दितात ओके तांचे चेंजीस पळोवंक तांचे बिहेवियरांत चेंजीस जाता गे म्हणून ते इल्ले दिसांक जाता बट परत्यान तांणी तशेंच त्याच सिच्युएशनाक येतात परत्यान कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाच्या उतरा प्रकार ती जाणवाय ते करेक्शन करचेत ना ताणें ते काल सायकोलॉजिकल काल आसा त्या टर्म्सांत तें पुरो सांगून तांकां करेक्शन्स करियेत बट मेन हांगा काल जाय म्हळ्यार भुरगीं मुस्त पाड जाल्यात हातून एडिक्शनांत सांपडल्यांत जाल्यार तांकां मेन करेक्शनाची गरज आसा ते देवाच्या उतरा प्रकार काल मी ऍड करूं आसा गे ब्रदर सिस्टर ब्रदर पीटर आसा गे ब्रदर कंटिन्यू करा सिस्टर मागीर लास्ट कंटिन्यू करा तुम्ही क्लास प्रेज गॉड ओके ओके सारकें आसा ओके ओके तशें तेंत हांवें सांगल्या बरी तेंत आतां आमी कंपेर करतना भुरग्यांक कंपेर करतना म्हाका ते अनुभव जाला करेक्शन्स करूंक मस्त टायम काण येता कित्याक म्हळ्यार ते पयलें तावन आतां सुरू करीचे जाल्यार स्टार्टींग तावन सुरू करीचे जाल्यार मस्त काम आसा तांकां ते उतर काले म्हणून समजयचे आनी तांच्या आवय बापायकी ते समजयचे हें पुरा ते नासतना मे बी ते एडिक्शन्स तें तावन स्टार्ट जाला पेरंट्स तावन स्टार्ट जाला कित्याक म्हळ्यार पेरंट्स उठ्ठूक बसूनच पेरंट्सां भुरग्यां उठ्ठूक बसून ड्रिंक्स करचे जावंक पुरो आतां मेंटरिंगा थोडे पटी हांव विचारता तुजे हॉबीज काडलें तें काडलें हें काडलें म्हणून विचारतना आनी हांव हाच्या विशयान ती विचारता हॅबिट्साच्या विशयान ती विचारता भुरग्यांक ओके भुरगीं ते तेन्ना सांगतात म्हळ्यार हे आतां एज तांची कितली 18-19 ह्याच एजीर तांणी सांगतात कालेंगे म्हळ्यार हांव इल्लेशें काणयता म्हणटात ह्याच एजीर ते तेन्ना आमकां रियली शॉक जाता एट द एज ऑफ 18 तांणी स्टार्ट केलां जाल्यार तर मुखार कशें आसतलें गे म्हणून सिच्युएशन थिंक करूंक कश्ट जाता देखून हे आतां एक रायट टायम तांकां आमकां वळख आसल्या भुरग्यांक एस्पेशली आमच्या आतां कॉलेजींत न्ही सुमार भुरगीं आसात एडिक्शनांत सांपडलेलीं कितलींय भुरगीं आसात एस्पेशली क्रिस्तांवची भुरगीं आतां रिसंट एक सुसायड केस जाली ताचें तशेंच तो आमी एक हप्त्या पयलें ताका पळयलां तो बरो आसलो भुरगो मस्त एन्जॉय करनालो बट एन्जॉय इन द सेन्स तेंत हांवें सांगलें दुसऱ्या रितीन म्हळ्यार तो नॉर्मल स्टुडंट्सा बरी न्ही काल म्हणटात ओबिडियंट तशें कांय न्ही ताचें लायफ तो एन्जॉय करनालो ह्या संवसाराच्या संगतींत लब्धून बट काल जालें गे म्हळ्यार एका सडन आमकां एक न्यूज मेळ्ळें गे म्हळ्यार तो इतलेगी फ्लोराच्या वयर तावन सेकेल पडून मेलो म्हूण सांगून इवन तो पडल्या उपरांत ताचे तोंडाची वळख समेत आमकां कळना आनीक स्टुडंटाचें कालें जालें गे म्हळ्यार ताका शिकोवंक कश्ट जाता म्हणून सांगून तो तांच्या घरा आसच्यात त्या बांयक वचून उडलो तो शे 2 केसीस आमी पळयले बट हे पुरो केसीस आमकां पळोवंक मेळना कित्याक म्हळ्यार ते भुरगे अशें पळयतना नॉर्मलच दिसतात ओके आमकां ते गोत्त आसना तांकां ती देवाची उतराची जाणवाय करेक्ट रितीन मेळ्ळे तर तांचे लायफ आमकां सेव करी येतालें म्हणून एक म्हजो एक अभिप्राय आतां त्या चेड्याचे सिच्युएशन जावंक तो क्रिस्तांव भुरगो बिल्डिंगांत हांवें अटेम्प्ट केल्लो तो चेडो तो क्रिस्तांव भुरगो ताका आमकां एक चान्स मेळिल्ले तर या ताका एक करेक्ट रितीन गायड केल्ले तर तेय ताका इतले बरे देवान ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ले कालेंगे म्हळ्यार ताका त्याच दीस जॉयन जावंक कामाक जॉयन जावंक फायनल इयर स्टुडंट तो सांजेर ताणें ट्रॅव्हल करीचे आसलें बँगलोर ताका जॉब जाल्लें टिकेट पुरो बूक केल्यात ताचे आवय बापाय पयस आसात तशें जावन टिकेट पुरो बूक करून जाल्या उपरांत
तो स्टेशना कडे वचोना मम्मीक ताच्या मेसेज घालता कालंगे म्हळ्यार म्हाका हें लायफ जिवंक जायना तशें म्हण कित्याक म्हळ्यार ताचे एक चेडवाच्या विशयांत एक हें जाल्लें लव इश्यूज जाल्ले तांचे ते जावन तो डायरेक्ट तिका मेसेज घालता आवयक मेसेज घालता आनी वचून बिल्डिंगाच्या तो खंयचे खंय पीजी रावता थंय वचून तो थंयतान उडोवन ताचो जीव काडून घेता आतां हें पुरा पळयतना हे पुरा सिनारियोज पळयतना विशेष जावन आमकां एस्पेशली क्रिस्तांव भुरग्यांक कितली देवाची उतरांची जाणवाय गरज आसा गी म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट जायत तांकां कित्याक म्हळ्यार हें तांकां मेळटेत ना आतां काल एज्युकेशन म्हळ्यार पावना आमकां देवाच्या उतराची एज्युकेशन ही जाय देवाची उतराची वळख ही जाय तांणी तांच्या लायफांत मस्त करेक्शन्स करून काडूंक आसा कंटिन्युअसली आमी उलोवनूच गेल्यार तांकां देवाच्या विशयांत सांगून तेताना तांणी ऑटोमॅटिकली चेंजीस जावचे हांवें पळयल्यात खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी ओके तांणी तोंड सोडून सांगूंक स्टार्ट करतात कालें पुरो जातेत आसा कितें पुरो जातेत आसा तांच्या घरान जावंक पुरो या भायर हांगा कॉलेजीच्या भायर कालें पुरो जावंक पुरो आनी कशें ते एक एडिक्शनाक ती येवन संपडली तले पुरो सिच्युएशन्स तांणी सांगूंक स्टार्ट करतात इफ आमी तांकां ते उतराचे नॉलेज हें जाणवाय आमी दिल्यार तशेंच सुमार भुरगीं आसात हांगा कॉलेजी भितरच न्ही सुमार भायर आसात सुमार एडिक्शनांत आसली डिप्रेस्ड जाल्ली बट ती तांकां पळयतना आमकां कळूंकूच कळना ती त्या सिच्युएशनार आसात म्हण सांगून इमिडिएट नेक्स्ट डे ताच्या पयले दीस बरे हांसून खेळून आसतात पुरा कर नासतात बट तांकां त्या मोमेंटाक काल जाता गे म्हळ्यार तेंत देवाची उतराई कितली गरजेची म्हणून आमकां हांगा कळटा देवाच्या उतराची जाणवाई मस्त गरज जावन आसा तशेंच आमकां एक देवान उद्देश दवरला आतां त्या संवसारांत कितलोगी लोक आसा करेक्ट गी कितलोगी लोक आसा बट कित्याक आमकांत देवान चूज केलां कित्याक आमकांत चूज केलां देवान ह्या कामा खातीर आतां आमी फॉर एग्जाम्पल स्पेशली हांवें सांगलें आमच्या लायफांत आमी मस्त करेक्शन काडून घेवंक आसा फॉर एग्जाम्पल आतां आमी रिट्रीट्स अटेंड करतना आमी काल्या खातीर रिट्रीट अटेंड करता थंय वचून काल मिराकल्स जातात गी या ब्रदर केदळ म्हज्या माथ्यावेर हात धरून मागता गी म्हणून त्या खातीर आमी रिट्रीट अटेंड जाता गी या निजावन म्हाका म्हज्या लायफांत म्हाका अल्या एरियांत करेक्शन्स करूंक आसात म्हणल्या खातीर आमी वचून बसता गी या काल मिराकल्स पळोवच्या खातीर वचून बसता काल्या खातीर वचून बसता आमी चडावत मिरेकल्स फाटल्यान वयता वय मेनली आमकां काल म्हळ्यार आतां फॉर द फर्स्ट टायम रिट्रीटाक वचन जाल्यार तांची आलोचना कशी आसता गी म्हळ्यार आतां फर्स्ट हांव वचून बसता ब्रदरान म्हज्या माथ्यावेर हात दवरता आनी हांव बरी जाता तशें आसता आलोचन बट तशें न्ही एक्चुली मेनली सगळ्यांक तें देवाची उतराय जाणवाय नासतनांत अशें पुरो जावचें रिट्रीटाक वचचें काल आमी मिराकल्स पळोवन कित्याक म्हळ्यार आमकां हें पुरो शिकोवंकूच ना कोणाय देवाचे उतार आमकां कितले इम्पॉर्टंट म्हणून आनी ताची जाणवाय कितली इम्पॉर्टंट म्हणून आमी शिकोवंकूच ना आमकां पयल्यान तावन आमी शिकोवन आयलां कालेंगे म्हळ्यार रिट्रीटाक वचचें ते मिराकल्स जातात अशें जाता तशें जाता आंग जुम जाता तशें जाता पुरा म्हणून आमी ते पळोवन आमी तेन्ना शिकोवन आयल्या बट आमकां केदळा देवाच्या उतराची जाणवाय मेळटा तेदळा आमकां आमच्या हरयेंतल्याच्या जिवितांत कल पुरा एरियांत करेक्शन्स करून काडूंक आसा हे सगळी करेक्शन्स करूंक साध्य जाता आतां आमी वचून रिट्रीट अटेंड करचे काल ते अद्भुत कार्य पळोवच्या खातीर न्ही तो उद्देश न्ही आमचो आतां आमचो उद्देश काल गे म्हळ्यार आमी भायर वचून आमच्या जिवितांत देवान कालें बरें केलां तेंत हर एकल्याच्या जिवितांत हांवें करूंक आसा भायर वचून त्या खातीर देवान आमकां हर एकल्याक चूज केलां आनी तो जावन आसा आमचो मेन उद्देश कितलेगी लोकांक देवाचें आपणे आसता जाल्यार पर्टिक्युलरली आमकां देवान चूज केलां जाल्यार एकच कारण जावन आसा देवान आमचे वयर एक व्हडलें येवजन दवरलां तें येवजन कालें म्हणून आमकां कळोवचें मात्र न्ही तें येवजन कशें उपयोग करचें म्हणलें आमकां शिकोवचे खातीर देवान आमकां चूज केलां मस्त क्रिस्तांव भुरग्यांक हें पुरो कळीत ना कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसता थोड्या भुरग्यांक कळीत आसता कळीत आसूनी कालें करतात परतान तांणी वेची वाट सोमा आसना करेक्शन्स करूंक रेडी आसनांत कित्याक म्हळ्यार हें हांगा तोपता आमी काले हे देवाची उतराची जाणवाय मेळटना हांगा भितर प्रिक जाता
प्रिक जाताना ते काणूंक तयार आसनात क्रिस्तांवची भुरगीं. सो हें गुत्तासून परत्यान त्यात मार्गार खंयच्या लोकांचे काले वाट्यो आसात त्यात मार्गार वचून मागणें करूंक स्टार्ट करतात, उपास करूंक स्टार्ट करतात, पिवोवचें सोडतात, सगळी सोंग सोडतात, कालें पुरो सॅक्रिफायस करतात. बट कालें केल्यार इफ देवाची जाणवाय आमकां ना जाल्यार तातूंत कितेंच फायदो ना. फॉर एक्झाम्पल आतां दोग व्यक्ती रिट्रीटाक येवंक म्हणून भायर पयशेला गांवांत, लायक फॉर एक्झाम्पल मैसूर टावन म्हण धरया. तांणी थंय तिकेट आनी बूक करतात मैसूर टावन हांगा येवंक कोडयाळ येवचे खातीर. ओके, कोडयाळ येवंक म्हूण भायर सरताना तिकेट बूक करून जाली, तांकां खंयचे प्लॅटफॉर्म नंबर म्हणून कळ्ळें. पुरो जाल्या उपरांत तांकां टायमी सांगतात. ओके, 9 वरार बसल्यार सकाळी 6 वरार तुमी पावतात म्हणून ते सांगतात, तिकेट काडूनच्या कडेन सांगतात कावंटरा कडेन. ओके, ताचे उपरांत हे दोग काले करतात, रिट्रीटाक वचचें न्ही, फुल्ल जोशार 10 मिनटां पयलींच वचून पुरो रेडी जातात, ट्रेनाक राखून रावतात. तशें 10 मिनटां पयलींच त्यात एक्झॅक्ट खंयच्या प्लॅटफॉर्म नंबरार प्लॅटफॉर्मांत येजे पळय त्यात जाग्यार वचून रावतात आनी काले म्हणटा 10 मिनटां पयलींच वचून रावतात. तशें जाल्यार ट्रेन येता, करेक्ट एक्झॅक्ट टायमाक ट्रेन येता. ट्रेन आयल्यांत सीट मेळचें न्ही, कित्याक म्हळ्यार जनरल ट्रेन न्ही, चडाचें म्हणून रपर धांवतात. ओके, सीट मेळचें म्हणून. सीट कशी एट लास्ट अशें पुरो कर्ण जाल्या उपरांत सीटी मेळटा तांकां. सीट मेळ्ळ्या उपरांत आमचें काले ट्रेन स्टार्ट जाता. ट्रेन जातना फास्ट मूव जाता. फास्ट मूव जाताना एकामेका उलयतात दोगी जाण. हो इतलो फास्ट गेल्यार आमी 6 वरार न्ही, ताच्या पयलींच 3 वरार पावता कोण ना म्हणून सांगतात, एकामेका उलयतात. मागीर इल्लो वेळ जाताना त्यात ट्रेनर कुशीच्या विंडो सिटे कडेन आनेकलो बसून आसता. तो केदाळे त्या ट्रेनर ट्रॅव्हल करसत मनीस. अंतलो दोगांतलो एकलो ताचे कडेन विचारता, हें ट्रेन आनी शेंत व्हरचें गी केदाळे, इतलेंच फास्ट व्हरता गी, अशें वेळार तूं कितल्या वरार पावता, विग्गी पावता न्ही म्हणून विचारता. ओके, सो कोडयाळ कितल्या वरार पावता हें ट्रेन म्हणून विचारता त्या मनशा कडेन. ताका तो मनीस म्हणटा, हें हांगा स्टार्ट जाला वय, बट हें कोडयाळ वचना, हें चेन्नई येता म्हण सांगता तो. ते जाणा एक हाले करतात, हे टांगसांत प्रेयर करूंक स्टार्ट करतात, दिंडयेर पडून मागणें करूंक स्टार्ट करतात. आमकां पाला रिट्रीटाक वचोंक आसा, कोडयाळ पावाजे, आमकां हांगा चेन्नईतान कोडयाळ पावयल्ल्या खातीर अर्गान जेजू तेंत अर्गांनी हो गुलाब दितात आनी काले म्हणटात ब्रदराक कॉल करतात, ब्रदराक मध्यस्थीके मागणें म्हणटात पळय, कमिटमेंट प्रेयर तेंय करूंक सांगतात. आनी टिमान जाल्ल्या मेंबर्सांक पुरें कॉल करून सांगतात. हे उपासी करतात, 1 घंटे उपासी करतात आनी मागणें करून काले म्हणटात देवाक अर्गांक हो गुलाब दितात. आतां तांणी तशें पुरो केलें म्हणून काले तांचें सिच्युएशन चेंज जाता गी. तांणी आतां चेन्नईक पावल्ले वचून कोडयाळ वचून पावतात गी ना. ना न्ही, कित्या खातीर जायना? त्यांनी रॉंग ट्रेन धरल्या न्ही. वय आतां तांणी हें पुरो केलें न्ही, मागणें केलें, ताच्या उपरांत काल म्हणटा कमिटमेंट प्रेयर्स केले, ब्रदरांनी मागणें केलें, ताच्या उपरांत आमी आसच्या टीम मेंबर्सांनी पुरेंनी मागणें केलें. ताच्या उपरांत आमी न्ही, आमचे पॉवरफुल न्ही म्हूण सांगून तांणी कन्फ्युजन जावन पाद्राबाकी कॉल करतात, फिरगेजीच्या पाद्राबाकी कॉल करून सांगतात, तांचे कडेन मागणें करूंक सांगतात. बट स्टील कित्याक ते वर्क जावना? त्यांनी सारखे ट्रेनर बसना जाल्यार खंय पावतात. करेक्ट करेक्ट. ते आमच्या युजली आमच्या ह्या लायफान तशेंच जाता न्ही. वय आमी करेक्शन्स करून काडे ना आनी आमची आमी वेची वाट सारकी आसना. आमी खंयची वाट धरता. आतां कशें तांणी रॉंग ट्रेन धरलें गी, आमी तशेंच मस्तपटी आमचे काले म्हणटात आमच्या लायफांत आमी रॉंग ट्रेन धरता. करेक्ट गी? वय देखून आतां आमी कालें करीचे, आमचे डायरेक्शन आतां आमी चेंज करीचे. आमी आतां रॉंग ट्रेनार बसल्या. ओके, आतां ते रॉंग ट्रेन म्हळ्यार आमी कालें पुरा काले म्हणटात खंयच्या वाटेर, खंयच्या पाड वाटेर आसा ताच्या विशयान पाश्चाताप पावोन परत्यान त्या खंयच्या ट्रेनीर आमी ट्रेनीर बसल्या, त्या ट्रेनीतावन सकला देंवून करेक्ट ट्रेनार धरन करेक्ट आमकां देवान खंयच्या उद्देशा खातीर नेमला, खंयच्या खातीर आमकां देवान ह्या संवसाराक आनी आमकां चूज केला, करेक्ट ट्रेनार वचून सगळें आमचें जिवन पर्यंत
खंयच्या रितीर आमी पॉयंट करीचे म्हणून आमकां आमी शिकोवंक आसा आनी करेक्शन करून काडून आमी मुखार वचूंक आसा आनी यंत जावन आसा या करिज्माच्या दिसाचे 40 days आमी काले ते नाका जाल्ले गरज नातले कामां आमी करता पळय ते न्ही ते करच्या बदलाक आमी पश्चाताप पावचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा आमचे काल ते रॉंग ट्रेन आमी धरला तातूंत सकला देऊन इमिडिएटली पश्चाताप पावून आमी करेक्ट ट्रेन धरचे जावन आसा या करिज्माचो उद्देश काले म्हणे आसा की ब्रदर ऍड करूंक काय ना सिस्टर पळय तुमी सांगले त्या भुरग्यांच्या विशयांत कित्याक हय म्हळ्यार हय हय आमकां कोत्ता एक भुरगे जल्मताना ह्या संवसाराक येताना ताचे मोन एक ब्लँक शीट हा बरी मोनांत कांय आसना हय हय भुरगे केदाळा आवय सांगाता वाडटा काले पळयता काले आयकता ताचे भितर ते परिणाम जावंक सुरू जाता ताचे हय रिजल्ट आमकां पळोवंक मेळटा जर तर आवय बापायक सत कळीत ना जाल्यार देवाच्या उतराची समजणी ना जाल्यार त्या भुरग्याक तांणी संवसारी रितीन वागयतात तांच्या मुखार तुमी सांगले पियोनचे जावन दी या स्मोकिंग करचे जावन दी या ते सिरियला फिल्मां पळोवन टायम पास करचे ते हर एक भुरगे काल वॉच करता तेच ताच्या जिवितांत ते मुखार लागू करता ताचे फलितांश मागीर मेळचे रिजल्ट जर तर आवय बापायनी ल्हान आसतना त्या भुरग्याक देवाची भिरांत देवाच्या उतराची समजणी दिल्यार त्या वाटेन ते भुरगे सारक्या ट्रेनार बसून सारक्या वाटेक पावता प्रेज गॉड हय हय प्रेज गॉड करेक्ट सो ह्याच कारणा खातीर आमी ते रॉंग रुटान गेल्ल्या वरवींत आमकां विग्गी मुतीक दुखचें आनी राग येवचो आनी देवाच्या विरोध म्हळ्यार देवाच्या विरोध काले पुरा कामां आसा ते पुरा करून काडूचे ते पुरो गोत्त आसता आमकां गोत्त आसल्यारी आमी ते काले म्हणटा ते संधानाच्या हाका येवंक आमी रेडी ना आमी संधान करून काण घेना भितर भितर आमी काले म्हणटा तो द्वेष आनी भितर दोन काणयो आसता ओके देखून आमच्या लायफांत करेक्शन्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा आतां इफ करेक्शन नासतना हांव खंयच्या काले म्हणटात रॉंग रुटार वेता जाल्यार गोत्तसून हांवें अन्य भाशेंत जावंक पुरो मागणें केल्यार ते फळादीक जाता गी जायना आमी तेंत काडून परत्यान रिट्रिटाक येता आनी काले म्हणटात बायबल वाचता परत्यान आमी दुसऱ्यांक हेरांक सेवा करता ओके आमकां गोत्त आसता आमकां उतराची जाणवाय आसा बट आमी करेक्शन करून काण घेना बट आमी दुसऱ्यांक करेक्ट करून पळयता ओके ते काले जाल्यार फळादीक जाता गी जायना पयलीं आमच्या जिवितार आमी चेंजीस हाडिजे वय ताकाच देवान कुटाम रचले काल्याक फॅमिली घोव आनी बायल तांची जबाबदारी कुटाम म्हळ्यार खासदार जावन ते मात न्ही त्या भुरग्याक तांणी ल्हान तावन बऱ्या तरान वाडोवंक आसा जर तर आवय बापायनी तांची जबाबदारी पडल्यार संवसारांत 99% समस्या प्रॉब्लेम उणे जातात वय त्या देखून देवान कुटाम रचले नाजाल्यार करेक्ट देवान दुसरें येजन करीत आसले जर तर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सारके वाटेन गायड करूंक जायना जाल्यार ताचे रिजल्ट नेक्स्ट आमकां समाजांत पळोवंक मेळटा त्या देखून मेन आवय बापूय ह्या काजार जाल्ल्यांनी तांणी पयले देवाच्या उतरांत आसाचे देवाच्या उतराची तांणी समजणी जोडीचे ते उतार कितें सांगता तांणी पाळीचे ते दळा मात्र ते हेरांक शिकोवंक जाता ताका देवाचे उतार सांगता एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना दोगी कोणाक पडटात आतां भुरग्याक हांव पियेनाका म्हणटा जर हांवूच पियेता जाल्यार गम्माता पार्ट्यो करता जाल्यार घरांनी बसून भुरगे काले पळयता तेच करता वैगी वय वय हा म्हाका एक दीस शिकोवण आयकताना एक ब्रदरा सांगले एक दीस ब्रदर एका घरा गेलो घरा येताना दोगा मारून पडून आसात की पळयताना बहीण आनी भाऊ भयणी मारून आसात मारून एकामेका ओढून घालतात कॅस ओडटात पुरो करतात ब्रदरान विचारले तुमी खाले भाऊ आनी भयणी न्हे खाल्याक तुमी मारून पडून आसात ताका तांणी म्हणलें की दोगांयनी आमी मारून पडना आमी पप्पा आनी मम्मी सो गेम खेळ्ळा आसा म्हळ्यार पळयतात तेंच काले पळयतात तेच तांणी करतात भुरग्यांक आमी कांय सांगिचें म्हूण ना तेंचे विशयी
आम्ही ते पळोवन शिकतात. आम्ही चिंता आम्ही आता उलयतना जावन ते तांचे कान सूक्ष्म आसतात. आमी खाले उलयता ते पुरो तांणी कॅच करतात. त्या देखून आवय बापूय आता आमी सांगचे तर आमकां कन्नडार एक गादे आसा न्ही, मनेय मोदला पाठ शाले म्हणून वयगी. जर तर त्या भुरग्यांक थंय खाले बियो मेळटात, खाले आयकतात, खाले पळयतात, ताचे रिजल्ट चड येता. मागीर भायर वचून शिकचे दुसरो विशय. जर तर हांगा सारखे वातावरण मेळ्ळें तर घरांत आवय बापाय जावन एखाद्या वेळा भायर तांकां रॉंग मेळ्ळ्यार तांकां करेक्शन करूंक इजी जाता. पूण हांगा एकच भायर एकच जाल्यार तांच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक साध्य ना. त्या देखून इम्पॉर्टंट आवय बापायची जबाबदारी इम्पॉर्टंट. एका कुटुंबांत भुरग्यांनी सारक्या रितीन वचचे जाल्यार पयले आवय बापायनी आपले जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडचे. तेन्ना मात्र एक बरे पवित्र भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. आणि काल म्हणून ऍड करून कसं आधी कंटिन्यू कर इल्लेशें विना. ओके. आता आमी रॉंग ट्रेन धरला म्हणून ಗೊತ್ತಸ್ತಾ. आता देव एक अवकाश दिता न्ही आमकां इन बिटवीन. आमी सकला देवून आमकां दुसरे ट्रेन धरचे जाल्यार एक चान्स देव दिता. करेक्ट गी. आता दुसरे ट्रेन धरतना आमी सकला देंवतना आता त्या सूक ट्रेनींत न्हू आमी सकला देंवतना ओके सकला देंवल्या उपरांत सैतान ओगेत रावता गी ओगेत रावना वयगी. आता नाका जाल्यार आलोचन घालूंक स्टार्ट करता आनी तुका ट्रेन मेळनात आनी ट्रेन येना आनी इल्लो वेळ हांगाच तुवें रावचें पडटा. आता खंयचे मेळटा तातून सोडून वच. आता खंयच्या आता ती ट्रेन वेचेट आता आमी सोडून सोडल्या ती सूक ट्रेन आमी येता सूक वाटेची ट्रेन सोडून सोडल्या. बट त्या फर्स्ट बोगीन तेचे आनी लास्ट बोगीन तेचे ते सेमच न्ही. आता लास्ट बोगीन चडल्यार हांवें वेचे रॉंग ट्रेनार करेक्ट न्ही. वय आता कितले पयस ते ट्रेन पावल्यार हांवें लास्ट वचून चडल्यार कालें गेल्यार हांवें वेचें ते रॉंग ट्रेनार करेक्ट न्ही. देखून आता ह्या टायमार सैतान काल करता मोतीक मस्त प्रेशर घालूंक स्टार्ट करता आनी खंयच्या म्हळ्यार प्रेशर घालता गी म्हळ्यार त्याच ट्रेनार चडोवचें बरी करता. त्याच ट्रेनार वच तुका मागीर खंयचे चान्सीस मेळनात म्हणून. बट कालें केल्यार आमी लास्ट जावं दी फर्स्ट जावं दी कालें केल्यार आमी वेचें रॉंग ट्रेनार. ओके देखून आमी कालें करचें की म्हळ्यार ते स्पेशली आता रिट्रीट अटेंड करता आसतना आमी ते तितले दीस आमी कालें शिकता. एस्पेशली देवाचे उतार आमी आयकता आमी बरयता आमी नियाळ करता. इतली जानवाय मेळटा आमकां. आता ते 5 दिसाचे रिट्रीट जाल्लेंत तुमी आता पयल्यांत सांगून येतात भायर आसलेल्या लोकांक हांव शुक्रार येवन मेळटा तुका म्हणून सांगून आसतात. बट हांगा काल कन्फ्यूज करनासतात तुमी आनी हांवें अशें करूं नजो आनी हांवें कोणाक दुखोव नजो आनी हांवें कोणाचो द्वेश करूं नजो आनी हांवें खंयच्या कारणाक पिवूं नजो अशें पुरा आनी पाड फ्रेंडशीप करूं नजो तांचे सावास करूं नजो तांचे सावास करूं नजो म्हणून सगळो दीस हांवें आनी काल करीचे देवाचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार आनी काले असल्यार देवाचे उतार म्हणून सांगून आसता. ते केदोळा मिशेर काल थर्सडे मिशेर मात्र आमी कंटिन्यू करूंक आसा. बट इमिडिएट एक आमचे इश्टांचे जावं पुरो या कोणी आमचे कोण आसात पयले ते रिट्रीटाक येवचे पयले त्यात हाका पाटी वचूंक आसा आमी त्या जाग्याक वेताना आता ते वेट करनासतात. ओके हांवें फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें सांगलां हांव परवां येता रिट्रीट जाल्ल्यान येता म्हणून सांगता. बट हांगा आमकां मेळची शिकोवण ऑलरेडी आमी बदलावण करनासता. ओके बट तेंचे एक फोन कॉल येताना काले जाता सिच्युएशन्स काले जाता शेक जाता तिशीनी दवरता इशिनी दवरता एक पाय करेक्ट न्ही. सो देखून काले म्हणटात इफ आमी रिट्रीट आतां अटेंड करता जाल्यार आमी मेन फोकस आसचें काल हांवें ऑलरेडी सांगल्या बरी करेक्शन्स एक पटी करन जाल्या उपरांत परत्यान आमी सुकीक पडटात ते 100% गॅरंटी. कित्याक म्हळ्यार एकूच पटी ते जायना एकूच पटी चेंजीस करूंक जायना. बट हर एक दीस आमी देवाचे उतार आयकून 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 आनी ते नियाळ करन ते ध्यान करन आनी ताचे उपरांत आमी ते बरोवन आनी ते बरयल्ले ते काले आसा ते परत्यान आमी चड वेळ ताका दिता जाल्यार खंडीत
आमच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक आमी शकता आनी खंयच्या खंयच्या एरियांत आमी खंयच्या एरियांत डावन गेल्या खंयच्या सेकेल्या मट्टाक गेल्या थंय तावन 100% गॅरंटी आमकां वयर येवंक साध्य जाता आनी सगळो वेळ आमकां केदळा टायम मेळटा म्हणून आमी राखचे न्ही आमकां दिल्ले सक्कडी ते देवा सुद्दां टायम जावन आसा ओके आतां आमकां मस्त चान्सेस आसात स्पेशली सगळो वेळ काम करतल्यांक जायना म्हणया आतां सांजेचे रिट्रीट हे आसात काले प्रेयर मिटिंग्स असतात हर एक दीस आसात आनी बरे बरे एक एक दीस एक आमकां रेवल्युशन्स आयकूंक मेळटात ते आमी आयकून ताचे नोट्स करन आनी हर एक दीस ताचे नियाळ करतना आमकां हे करेक्शन्स करूंक मस्त इजी जातात बट थोडे फावटी आतां आमी कंपेर केला आतां आमी आमचे सिच्युएशन्स पळोवन पळयल्यार आतां आमचे सिच्युएशन्स थोडे फावटी पाड जातात वैगी न्ही पाड जाताना आमी पयलींच्या बरेत आसतांगी या आमकां पयलींच्या बरेत बेन दिसता गी काले नासमाधान येता गी काले जाता आतां इफ आमी आमचे 100% करेक्शन्स करूंक प्रयत्न केला जाल्यार आमकां ते पयलींच्या बरेत बेन दिसता गी नासमाधान आसता गी ना ते काले ते पीस मेळटा ह्या उतरा वरवीं ते आसता गी या काले जाता कितले प्रेशर येयल्यार काले जाता इफ हांव कंटिन्युअसली एक निर्धार करून गेला आतां हांव हर एक दीस देवाचे उतार आयकता आनी नियाळ करता आनी बरोवन नोट्स करता ताचे ध्यान करता म्हूण सांगल्यार आतां कालिंग एक सिच्युएशन येता ह्या टायमार आतां आमचें सिच्युएशन ते पयलें आयलां देवाची जाणवाय नातल्या टायमार आयलां देवाच्या उतराची जाणवाय नातल्या टायमार असले सिच्युएशन्स आयल्यात बट आतां कंपेर करतना दोनी सिच्युएशन्स आतां कंपेर करतना खंय आमी चड पडटा हांगा पडटा गे आमी इफ आमकां करेक्ट जाणवाय मेळ्ळ्या जाल्यार ना ना पडाना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे 100% करतात आसा 100% आमी करेक्शन्स करन काणयला ओके बट थोडे फावटी काय जाता म्हळ्यार सिच्युएशन्स इतले वर्स्ट येतात की आमकां सैतान कळ्ळे पुरा प्रेशर घालता म्हळ्यार देवाचे उतार आयकूंक जायनातले बरी करन घालता बट त्या टायमार आमी कालें करीचे आनी की चड हट्टान म्हणल्यार बरी चड आनी चड देवाचे उतार आयकाचे देवाच्या उतराची जाणवाय आमी जोडीचे त्या दळा मात्र आमकां हे प्रेशर्स कालेय प्रेशर येवन दी लायफांत कलेय स्ट्रेस येवन दी कालेय कंत बेजाराय आसूंक पुरो ते खंयचेय आमचे लागीं येवंक साथ दिसना आनी ते सिच्युएशन्स आयल्यार आमकां कशें तें डील करीचें म्हणून जेजू आमकां ताच्या उतरा मुखांतर शिकयता प्रेज गॉड थँक्यू Praise God. जीजस Jesus. सिस्टर काला ऍड करूंक आल्या करा सिस्टर करेक्ट आसा तुवें सांगलें पयलें हा. आमकां देवाचे उतार मेळचे पयलें आमकां खंयची परिस्थिती आयल्यार आमी भियेताले आमी आमकां कळनातलें कशें आमी तातूंतल्यान भायर येवचें म्हण आतां वय. आमकां परिस्थिती आयल्यार आतां आमकां धैर्य आसा आनी आमकां उतार गुत्त आसतात देवाचे उतार गुत्त आसा करेक्शन आमचे डे टू लायफांत डेयली आसा मिनिटां किंवा डेयली करेक्शन आमी करूंकूच आसा जाल्यार आमकां ते धैर्य मेळटा वय सिच्युएशनांतल्यान भायर येवंक आमकां धैर्य आसता आनी वय. आमकां उतार गुत्त आसता खंडी जावन ते उतार म्हज्या जिवितांत काम करता म्हणल्यार वय. म्हाका गुत्त आसले वरवीं आमी चड त्या डिप्रेशनाक वचना चड आमी डीप ते सिच्युएशन्स आमी फोकस करिना प्रेज वय. गॉड बट आज थोडे फावटी वय सिस्टर थोडे आज फावटी आलोचन येतात इन बिटवीन वय करेक्ट आज म्हाका एक तशेंच एक सिच्युएशन्स आयले येताना एक पटी आमी तिशीनिशीन जाली जाल्यार मागीर कंटिन्यूस देवाची उतर आनी होली स्पिरिटाक कंप्लीट हेल्प कर म्हणून होली स्पिरिटाक डिपेंड जाताना कशें म्हणतो गोत्तू ना विदीन एक 10 to 10 मिनिट्सांनी कंप्लीट क्लियर वय सिस्टर वय प्रेज गॉड प्रेज गॉड तशें वय. त्या काळार ते होली स्पिरिटाक डिपेंड जाता पवित्र आत्म्याक डिपेंड जाता देवाचे उतर कन्फेस करता वय. जेजून केल्ल्या जेजून कुर्सार कितें काम केलां ताचे वयर आमी फोकस करता जाल्यार हे आमकां आमची परिस्थिती आमकां ल्हान दिसतात वय प्रेज गॉड आनी कितले लोकांक गुत्तू ना हें सत आनी की त्यात सिच्युएशनार लोळोन आसात कितले रिणांत
आणि डिप्रेशनांत कितले जण सुसाईड अटेम्प्ट करन आसात हें पूर सत थोड्यांक सत गोत्तसोनी तांणी करेक्ट ताचे करेक्शन्स करन काणनासतना मस्त जणांनी लायफ वगडावन काणयला वय वय करेक्शन्स करन काणयतात बट इन बिटवीन सोंड सोडटात ऑलमोस्ट आता सांगचे जाल्यार वय युथांक मस्त गरज आसा देवाच्या उतराची. आमी म्हळ्यार चिंता सगळे आसा घरांत, सूख आसा, वय काले जाय कडी आसा, हे देवाचे उतार काले ते मागीर पळया वय वय गे जाल्यार वय खंय आमकां पयले जायचे देवाचे उतार, जेजूची वय वळू, जेजूची ते जेजून कितें कुर्सार काम केला, म्हजो रचणार कोण. थोडे युथ सांगचे पळयल्यार देव सुना, जेजू सुना तशें म्हणटात. वय जाल्यार उतार जेजूची वळख मस्त गरजेची. प्रेज गॉड. वय ते आतां नासतना आतां तेंच सांगलें न्ही हांवें आतां मेंटरिंग करच्या टायमार ती भुरगीं येवन सांगतात तुका काले हॅबिट्स आसा म्हणटाना इमिडिएट तांणी सांगतात हांव अशें इल्लें पियेता म्हूण सांगतात. पियेता म्हूण सांगतना इमिडिएट विचारचें कोण घरा कोण ना हांवें आनी पप्पान उट्टूक मेळून पिवचें म्हणटात. तेंत आतां तेंय ब्रदरान सांगल्या बरी मेनली आमकां तेंय करेक्शन्स जावनात. पेरंट्साचे करेक्शन्स जायना जाल्यार भुरगीं येत ल्हान एजीर एडिक्शनाक सांपडटात. आनी कितलें एडिक्शन गे म्हळ्यार तांणी हांगा पळयता हांव थोडे फावटी प्रोग्राम्सांत तांकां उबें रावंक समेत बोळ आसना. तितलें तांणी ड्रिंक्स करनासतात. या स्मोकिंग जावन पुरो ड्रिंक्स जावन पुरो वय 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 फस्ट तेंत घरात हांव तेजे ब्रदरान सांगलें न्ही वय वय जावन येता आवय बापाय जावन येता आवय वय बापाय देवाच्या उतरांत घट्ट रावली म्हळ्यार ऑटोमॅटीक भुरगीं ऑटोमॅटीक वय तांचो ग्रोथ जातात. वय स्टार्टिंग दिसांनी ती जायना जाल्यार मागीर हम्म, मागीर तांचे वयर आमी देवाचे उतर कन्फेस करचे वा हम्म, तांचे कडेन मोगान सांगचे तांचे कडेन मोगान उलयतना ते हम्म, ऑटोमॅटीक ती चेंज हम्म, जातात. हम्म, वय मेन जाय जे घरात हावन वय आनी मेनली आमचे काल पुरो आसात हे संवसारी आशे ते पुरो पयले आमी सोन सोडूंक आसात कंप्लिटली. तशें सोन सोडून आमी करेक्शन्स करून काणयता जाल्यार आमी ते काल उद्देश खातीर आमकां देवान चूज केलां ते फुलफील करूंक साध्य जाता. वय वय आनी हें जाय तें जाय म्हणून आमी संवसाराच्या फाटल्यान वेता जाल्यार आमचे फोकस मेनली सिच्युएशन्स येताना इमिडिएट आमचे मायंड स्विच ऑन जावचे ताकात पयले सिच्युएशन्साक येतात. मागीर आमकां जाणवय आसा जाल्यार आमी करेक्शन्स करन काणयला जाल्यार इमिडिएट आमकां समजता की हांवें आतां देवाचे उतर कन्फेस करीचे आनी हांवें ते आतां कॅन्सल करीचे काल आलोचन्स येतात ते पुरो कॅन्सल करीचे म्हणून. इफ म्हाका जाणवयत ना जाल्यार आनी हांव जस्ट एक काल एक टेम्पररी म्हळ्यार एक नॉर्मल मनीस जावन जाणवय नासतना जियेता जाल्यार त्या मनशाक हे सिच्युएशन्स येताना करेक्ट फेस करूंक जायना. देखून आतां सुमार जाणां तांचे लायफ वगडावन काणयत येतात ह्याच कारणा खातीर आनी तांकां मस्त टायम काणयता हें तक्षण आतां सांगले तक्षण तें वर्क जायना तांकां म्हळ्यार सुमार वर्सां तांणी काल फॉलो करन आयल्यांत कल शिकोवन काडून आयल्यांत तेंत हांवें सांगले बरी जस्ट मिराकल्स पळोवचे इतल्यांत म्हणून चिंचे तांणी तेंत सत म्हणून तांणी चिंचे बट सत काल आसा तांकां सत सुडका ऑलरेडी दिला म्हणून तांकां ते गोत्त आसना तांणी आनीक तेंत मागतात तेंत रॉंग प्रेयर्स करतात ते आतां काल म्हणटात कोणाक जेजू विशयांत गोत्त आसा चड आनी चड ताचे विशयांत मस्त शिकोवन आसतात पुरा करनासतात बट स्टील तांकांत गोत्त आसना तेत डिप्रेशनार आसात तेत मनीस डिप्रेशनार आसात तांकां ते जाणवय नासतना करेक्शन्स करूंक कोणी मेळनासतना आनी इन बिटवीन आमकां एका मनशा मुखांत्र या खंयच्या मुखांत्र देव उलयता पवित्र आत्म्या मुखांत्र उलोवचे बरी करता ओके ते थोड्यांक अवकाश मेळना थोड्यांक अवकाश मेळटा बट अवकाश मेळटा आसतना एटलिस्ट आमी आमच्या लायफांत काल करेक्शन्स करन काडूंक आसात ते काडून आनी आमचे काल पुरा ह्या संवसारी विशयांत आमी काल पुरा थिंक करता तें पुरा सायडीक दवरून देवाचे काल उद्देश आसा आमच्या जिवितांत ते आमी मेनली फोकस करन मुखार वचचें बरें म्हणून म्हजे एक अभिप्राय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. वय सिस्टर आता तुम्ही चांगलं हे उतरांत तसा म्हळ्यार गिन्यानाच्या अभाव लागून म्हणजे परजेसो नासता म्हणटा ते बरो ना लॅक ऑफ प्रेयर सैताना जावन गिन्यान म्हळ्यार
गिन्यान नामने आमकां गिन्यान आसा संवसाराचें गिन्यान मस्त आसा पूण आसा वय देवाच्या उतराची समजणी ना देवाच्या उतराची अंडरस्टँडिंग आमकां मेळना करेक्ट सारक्या रितीन त्या देखून वय आमी नासता म्हणटा देवाचे उतार केन्ना वय आमकां ते देवाच्या उताराची समजणी मेळटा ही अनेक हं, रितीन बापान जेजू क्रिस्ता मरिफाद आमच्या पासून कितें बरें करून दवरला ताच्या विशयी हं, सारकी समजणी मेळटा तेन्ना हं, मात्र ती आमच्या जिवितांत आमकां ते वापरूंक या एप्लाय करूंक जाता जर तर आमकां वय ताची समजणी ना जाल्यार खंडी हं, जावन आमकां ल्हान तावन काल शिकयलां ते आमी फातयेता हांव सतत म्हणून वय गे वय वय केदाळा म्हणसर आमकां काल ल्हान तावन शिकयलां ते सतत फातयल्यार आमच्या जिवितांत बरें बरें पळोवंक साध्य ना केदाळ आमी वय देवाचे उतार आयकून चिंता बदलिता हांव वय त्या जाणां मात्र आमचे ती बदलावन पळोवंक जाता हांवें कालय सांगलें पयल्याच्या काळार स्टार्टिंगार संवसार फ्लॅट म्हणून लोक सांगतालो ते फातयेतालो हं, सत मानतालो वय वय ते तांणी काले सत म्हणलें सत जायचें म्हणून ना केदाळ ताच्या हं, विशयी चड आनी चड सदना केली सत हं, दुसरेंच आसा वय फ्लॅट न्ही राऊंड गोळाकार म्हणटात वय हं, तशे वय रितीन वय आमी काले ल्हान जावन काले शिकोवन येयला ते सतच जायचे म्हणून कांय ना केदाळ वय म्हाका सताची जाणवाय मेळटा केदाळ हांव हं, गिन्यानाच्या आबावतान भायर येता देवाच्या हं, उतरां मदीं फाद पळयतात म्हणजे सत्यन उतरांची जाणवाय जोडटा ते हं, सता प्रमाणे म्हणजे आलोचना बदलिता ते सत हं, म्हाका सुटका दिता त्या समस्या खरे जावन खरे देवाचे उतार मात्र आमच्या हर एका समस्याक पर्याय वय आमी हर एका समस्याक संवसारी रितीन पर्याय सोदता वय संवसारी रितीन आमकां काय म्हणटा ते टेम्पररी मात पूण वय मूळ आतां ते खाडीचे जाल्यार आमचे भितर असले ते देवाच्या उतराक मात सकता ते वय उतार बट आमी लोक आता लोक तेंत टेम्पररी काले मेळटात पळय ते कार्य पळोवन धांवतात वय जस्ट वय आता काल म्हणतात अद्भुत कार्य फाटल्यान धांवतात त्यात कारणा खातीर तेंत वय वय गिन्यानाच्या अभावात धांवनात वय वय कोणी आता रेतीर घेता तुम्ही सांगल्या बरी तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक येतात कोणी कोणायकी नाका आपल्याचे जिवीत बदलचे म्हणून वय तांकां खाली कळ्ळें न्ही? टेम्पररी सोल्युशन जायचे पळय टेम्पररी पर्मनंट सोल्युशन नाका कोणी नाका तांकां वय गोत्तो ना केदाळ आमी देवाच्या आजारपणार असल्यार आमचे प्रॉब्लेम आमचे जावन पयशे तातूंत नाका गोत्तो ना तांणी तांकां काय चिंता ಗೊತ್ತು म्हणजे ही पिडा गेल्यार पुरो म्हाका एक काम मेळ्ळ्यार पुरो म्हजे सैरीक जाल्यार पुरो म्हजे वय घर एक जाल्यार पुरो म्हणून एक एका येतात हम्म पूण केदाळ तांकां सत कळी जाता हर एक वय सोर्स देवाचे उतार सुमयतान येवचे देवातान येवचे सोर्स हे सत कळी हम्म जाता ते जाल्यार हम्म ताचे उतार सांगता ताचे आजारपणान गुडे दोंगर मेणा बरी करगतात म्हणटा इन द प्रेझन्स सांगतात ऑफ लॉर्ड वय केदाळ आमी काय करता आमच्या ल्हान ल्हान एका समस्या वयर फोकस करता हांव तेन्ना काल जाता म्हळ्यार आमच्या समस्या वयर फोकस केले समस्या आमकां व्हडल्या दोंगरा बरी दिसतात करेक्ट केदाळा कोणें आमकां समस्या फर्याद दिला ताच्या विशयान आमी नियाळ करता जाल्यार ते वय समस्या आमकां दिसनात कळ्ळें वय की ते वय ती मेल्ट जावन येतात त्या देखून खरें आमचे फोकस झिजून केल्ल्या कामाचेर आसा ताच्या खरें कृपेचेर वय ते जाण आमचे ते असले समस्या आमचे जावन कशे भायर येतात आमकांच कळना वय आमी तांच्या फाटल्यान देवाचें म्हणना देवाच्या आजारपणां चड आनी चड वेळ करची आसा ताची शिकवण आयकाचे तोंडार आमी उसारिचे आनी बसाच्या हम्म जाग्यार उलयचे तर आमच्या जिवितांत अलौकीक कामां पळोवंक साध्य जाता प्रेज गॉड हम्म वय आनी कोणाक उलोवंक आसा गे नाजाल्यार आमी एक थँक्स गिवींग प्रेयर करा ब्रदर ओके फाल्यां रितीर आसा एकदम बरी खबर एकामेका ತಿಳಿಸಿಯಾ आणि येताना तुम्ही या आणि हेरांकी आपूण हाडा ओके मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दितां परत आमकां ह्या भयणी मुखांतर जायती सतत तुवें उगडापी केली कित्याक तुजें उतार सांगता गिन्यानाच्या अभावा लागून म्हणजे पोरजें नास जाता केदाळा आमी तुज्या उतराची सारकी समजणी जोडटा ते आमच्या जिवितांत आमी एप्लाय करता ते जाल्यार आमच्या समस्या जावन आमकां भायर हाडूंक जाता म्हणल्यार सत आमकां उगडापे केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या जिवितांत केदाळा समस्या प्रॉब्लेम येताना आमी संवसारा फाटल्यान धांवनासतना बगार तुवें आमकां शिकयलाय कित्याक तुवें सांगलाय हांव वाट सत आनी जिवीत तुवें आमकां सांगूनय हांव तुका वाट दाखयता सत शिकयता जिवीत दिता म्हणून तूं म्हणटा हांवूच आय एम द वे ट्रूथ अँड लायफ ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता
आमच्या हर एका समस्या वेळार प्रॉब्लेमा वेळार मातनी हर एका वेळार आम्ही तुझे थंय येवन तुझ्या उतरां थंय येवन पवित्र म्हणजे सत्येन ती समजणी जोडून आमच्या समस्याक फरियार आम्ही जोड घेवन या संसारांत एक जैत्यवंत जिवी जीवन तुझ्या नावाक आम्हा सर्वांक फाव केल्ल्या सुदारगां दिता अशें तुझ्या नावाक महिमा जावन दी मागता हांव हे मागणे करता तुझ्या पुत्रा जेजू क्रिस्त मरिफात आमेन 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 Praise God. Praise God. Praise God. Praise Thank you. Thank you, sister. Praise Thank you, God. sister.